हिल कटिंगाचें कितें जालां की आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा बोर्ड मिटिंगेन आनी गेले 6 म्हयने जे वयर जाले की TCP आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सक्रीय आसा इल्लिगॅलिटीचेर नियंत्रण हाडपाक. कारण इल्लिगॅलिटी कसले त्यो टू 1 crore पर्यंत पेनल्टी आसलेली फॉर हिल कटिंग एंड इल्लिगल प्लॉटिंग. अमेंडमेंटाच्या माध्यमांतल्यान TCPचो कायदो आनी एक स्ट्रॉंग करपाचे. रेस मागोसाचो उल्लेख केलो. रेस मागोसाचे 2001 चे RP नाशिल्ले, कन्वर्जन सनद 1994च्यान घेतल्या. फर्स्ट अप्रुवल 1995 and revised approval 2008. जे हिल कटिंग गोंयांत चल्ले ते सगळे इल्लिगल आहा. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान एक बी परमिशन गेले 6 म्हयन्यान दिवंक ना. 900 केसीस रजिस्टर्ड जाल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ हिल कटिंग अँड प्लॉट वायज अँड सायज ऑफ द प्रॉपर्टी वायज आमी ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतले. अमेंडमेंटच्या माध्यमांतल्यान लॉ डिपार्टमेंटचे जे वेटींग करून आमी ते मुख्यमंत्रीचे फुडें दवरतले. फाटले कांय दीस गोंयांत दोंगर पोखरपाच्यो केशी बऱ्योच गाजल्यात. ताच्या वेल्यान सरकारूय सिरियस दिसता. मुख्यमंत्री आनी TCP मंत्री विश्वजितान दोंगर पोखरप्यांक फायन वाडोवपाची शिटकावणी दिल्या. मात दोंगर पोखरपाचे मात बंद जायनात. फाटल्या 3 वर्सांक 300 मायज केशी नोंद जाल्यात. सगळ्यांत चड बार्देशांत, सगळ्यांत कमी मुरगांवां. TCP खात्याचो डाटा सांगता. आमदार कार्लुसान विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्री विश्वजितान लेखी जाप दिल्या. खंयच्या तालुक्यांत कितल्यो केशी नोंद जाल्यात ते पळयात. केप्यां 15 केशी, सत्तरी 11 केशी, तिसवाडी 23 केशी, काणकोणा 16 केशी, मुरगांवां सगळ्यांत कमी 4 केशी, फोंड्या 31 केसी, बार्देशांत सगळ्यांत चड 180 केसी, पेडण्या 16 केशी, दिवचले 26 केसी. नोंद जाल्ल्या खुबशा केशींनी सरकारान कांयच एक्शन घेतिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.